की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल जेन्ना घेतात म्हणजे ज्यो गर्भनिरोधक गुळयो घेतात त्यांना वेट गेन जाता म्हणजे वजन वाडटा. म्हणजे खरेंच हातून वजन वाडटा काय हो म्हजो पयलो प्रश्न. आनी दुसरो म्हणजे हें वजन वाडटात जाल्यार हाव यू कॅन कंट्रोल इट किंवा हाव कारण आजकालचो म्हणजे फूल थ्रस्ट जर आसा बायलांचो जाल्यार तो म्हणजे वजन वाडूंक दिवप ना वीच आय ऑल्सो टोटली एग्री वीथ. सो कारण फिटनेस हो आयचो मेन इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. अशा वेळार वॉट इज युअर टेक ऑन दीस सब्जेक्ट? सर पयलीं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स येताले तेन्ना तितून इस्ट्रोजन कंपोनंट दॅट इज इथनिल इस्ट्राडियोल चड हायर क्वॉन्टिटीन आसताले तेन्ना तो वेट गेनाचो इश्यू जातालो. पण आता सगळे नवे जनरेशन लो डोस ऑलमोस्ट 15 to 20 मायक्रोग्राम आसता. तेतून स्टडीचे प्रमाणे वजन देर इज नो वेट गेन अकॉर्डिंग टू द बाय टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स. पण कितें आता जशें सायक्लिकल घेता तेन्ना वॉटर रिटेन्शन जाता सो तांकां तो ब्लोटींग फिलींग येता. तितलेच तेन्ना ते वेट गेन अशें दिसता. पण अशें स्टडीचे प्रमाणे पळयल्यार देर इज नो एनी सिग्निफिकंट वेट गेन विथ द न्यूअर द लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स. एक जस्ट दॅट वॉटर रिटेन्शन आसता त्या खातीर ते ब्लोटींग फिलींग आनी वेट गेन जाल्ल्या भशेन दिसता. बट दॅट इज नॉट ट्रू.